ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲೇ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿತ್ತಲ್ಲಿ. दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व अभिमानी वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आणि नमस्कार. मगाच्यान परत एक पावटी समर्पण या विशिष्ट कार्यक्रमाद्वारे आमची आणि तुमची भेट हांगासर जावन आसा. आणि या विशेष कार्यक्रमांत आज आम्ही एका विशेष व्यक्तीची मुलाखत आणि त्या व्यक्तीची वळख आणि झळक तुमच्या मुखार सादर करूंक आमकां व्हरचो संतोष आणि अभिमान भोगता. वय ही व्यक्ती एक विशेष व्यक्ती म्हूण हांव सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमी आज एक विशेष इस्कॉलाच्या फाटल्यान एक विशेष मिसांव आपणावन एक विशेष रितीर आपलें जिवीत समर्पीत केल्ल्या एका धर्म भयणीक तुमचे मुखार आमी आतां वळख करून दिवचार आसा. आनी ती धर्म भयण आमच्या सर्वांची तुमच्या अभिमानाची ती जावन आसा मानादीक भयण सिस्टर मारिया ज्योती. सिस्टर मारिया ज्योती अपोस्तलीक कार्मेल मेळांत तिचो मोलादीक सेवा वावर ती भेटोवन आसा. आनी हो वावर विशेष म्हूण हांव सांगता. कित्याक म्हळ्यार आतां मुखार आमी तुमकां सादर करच्या त्या कार्यक्रमांत तिची वळख जाताना विशेष रितीचो वावर ती दिता म्हणलें तुमकां ती खात्री जावन आसा. देखून परत एक पावटी तुमकां समेस्तांक समर्पण ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आनी ह्या कार्यक्रमाक आज आमचे संगी हांगासर हजर आसात. येदोळच हांवें कळीत केल्ल्या प्रकार मानादीक भयण सिस्टर मारिया ज्योती. सिस्टर मारिया ज्योती, तुमकां ह्या अपुर्बायाच्या विशेष समर्पण म्हणल्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व वीक्षकां तर्फे. देव बरें करूं. सिस्टर, तुमकां पळयतना म्हाका मस्त खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या तोंडारच तुमची बरी पिकाय आमी पारखूं येता. तशें म्हळ्यार ह्या तुमच्या सेवे जिवनांत हांवें हे दोळच आमच्या वीक्षकांक तुमची मोठी वळख म्हज्या लेखान करून दिली. आनी तुमची वळख आनी तुमच्या साधनांची वळख म्हळ्यार आमी जाणाव डीड्स स्पीक देमसेल्फ म्हणून. हांवें कांय वगडचुचें न्ही. जें कितें तुमी केलां तें एक विशेष अभियान आमच्या वीक्षकां मुखार दवरूंक आमकां उरती खुशी. आज ह्या कार्यक्रमांत पयल्यान पयलें हांवें हायलायट करचें कितें म्हळ्यार आमचे सेंट ॲग्नेस शिक्षण संस्थे मंगळुरांत सेंट ॲग्नेस शिक्षण संस्थे निजायकी एक वर्तें शिकपाचें अभियान आनी शिकपाची सेवा ते दिवन आसात. पूण त्या शिकपाच्या विशेष अभियाना भितरलें एक अभियान तें जावन आसा विशेष भुरग्यांचें इस्कॉल म्हळ्यार सेंट ॲग्नेस स्पेशल स्कूल. ह्या इस्कॉलाची झळक आमी तुमकां दाखयतल्या. येदोळच थोडी तरी आमी तुमकां दाखयल्या. त्या एका इस्कॉलाच्या एका अपोस्तलीक वावराच्या फाटल्यान सिस्टरीचो वावर जायतितलो आसा. म्हाका कळीत आसल्या प्रकार हें अपुर्बायेचें विशेष भुरग्यांचें विशेष मिसांवाचें इस्कॉल सिस्टरीन आरंभ केल्लें म्हूण आमकां कळीत जालां. सिस्टर, ह्या तुमच्या विशेष वावराक आनी तो वावर येदोळ पर्यंत तो चलोवन आयला ह्या कारणा खातीर आमी तुमकां परबी पाठयता. देव बरें करूं म्हणटा. अभिमानान आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर, आमच्या वीक्षकां लागीं तुमी वांटून घेया कशें हें इस्कॉल आरंभ करूंक तुमकां एक प्रेरण लाभलें, केदाळा तुमी तें आरंभ केलें. मोगाच्या वीक्षकांनो, 1970 इसवेंत आमच्या संस्थान एपिस्टॉलीक मेळान शातमोत्सव स्थापीत केलो. ह्या शातमोत्सवाक कितें करचें म्हूण चिंता आसतना आमचे तेदाळेची मदर जनरल मदर थियोडोसिया ती म्हणाली आमी इतल्या जाणां भुरग्यांक आमी कुमो केल्या कॉलेजींत आनी दुसऱ्या सकयल शिक्षण संस्थान, पूण विशेष भुरग्यांच्या कोणीच गांवांत दिवना. आनी ती म्हणटाना तिच्या मदीक उडास येयलो म्हजें तेदाळा BEd जाल्लें. पूण जाल्यार ती म्हणाली तुका हांव प्रत्येक तरान विसरून काडटा हें इस्कॉल प्रारंभ करूंक म्हणून. आनी म्हाका एका तरेचो संतोश जालो. कित्याक म्हळ्यार हांव घरा आसतानांत म्हज्या आवय बापायनी म्हाका
मस्त समाज सेवा करूंक म्हाका मस्त प्रोत्साह दिल्लो आनी आमच्या घरांत एकलो भुरगो आसलो फ्रेड्डी म्हणलो तो ताचे विशेश भुरगो तो पूण म्हाका त्या दाळा गुर्तून येतलें पूण ताका म्हजो मस्त मोग आसलो आनी तो भुरगो कोणायकी पळयले फातर मारतलो पूण हांव येयली म्हणटाना म्हज्या कापडाक धरून म्हजे उठ कॉलेजीक येतालो ताका हांव ताच्या क्लासीक पावून हांव शीता कॉलेजीक येतालें मागीर मदर तियोडुसान विचारतना म्हाका कळ्ळें खंडी जावन देवान म्हाका विंचून काडलां ह्या एका विचित्र कामाक म्हणून देखून हांवें ताका जायत म्हळें तिणें म्हाका देखून ट्रेनिंगाक बॉम्बे धाडलें थंय म्हाका एक वर्साची ट्रेनिंग जाल्या उपरांत फाटी येयल्या उपरांत ऑगस्टाच्या 4 तारखेर आमचो संस्था स्थापन केलो आनी ते सेंट ॲग्नेस कॉलेजीन स्थापन जालो आनी त्या सेंट ॲग्नेस कॉलेजीच्या सिस्टरांनी म्हाका मस्त पाठिंबो दिलो आनी तांणी मस्त कुमोग केली 4 भुरग्यां वांगडा आमी स्थापन केली इस्काल व्हड जाताना तांणी मागीर चिंतलें हे तुमचो आमच्या सेंट ॲग्नेस कॉलेजीच्या हातांत आसलें हाका एक नवेंच एक बिल्डींग जायचें म्हणून देखून तांणी एक नवेंच एक बिल्डींग 1970 इसवेंत एक बांदलें आनी तें आमकां त्या बिल्डिंगाक धाडलें थंय आमकां पयलेंच हेडविचान सांगलें तुवें निजो जावन कालें करीचें म्हळ्यार एक पेरंटीचें एसोसिएशन आसा जाका तुका सगळे आमी पेरंटीचें एसोसिएशन स्टार्ट केल्लेंत ती म्हजे उठ आयलीं तांणी म्हाका मस्त पाठिंबो दिलो तांच्या पाठिंबोन आमचें इस्काल वाडत तेलें आनी हांव इस्काल सोडटाना 200 भुरगीं आसलीं थंय आनी विविध तरांचे योजना आमी गेल्ले पयले ल्हान भुरग्यांक शिकोवचें मागीर भुरग्यांक थोड्यांक उलोवंक जायना तांचें तोंड धुवंक जायना तांकां टॉयलेट वचोंक जायना मागीर थोड्यांक चलोवंक जायना सकट भुरग्यांक आमी वेंग मारून तांकां खंयच्या तरान शिकोवचें म्हणल्यार आमी निश्चय केलो आनी आमी तांकां शिकयल्या वय सिस्टर निजाकी मस्त खुशी जाली तुमचें तें एक इनिशिएटीव म्हळ्यार स्टार्टींग स्टेज तुमी म्हाका आतां सांगतना तें एका फ्रेड्डी म्हणल्यार एका चर्के वतावन तुमकां त्या दाडा एक प्रेरण मेळ्ळें म्हणून सांगच्यांत कांयच दुबाव ना पूण तें मेळिल्लें प्रेरण ह्या रितीच्या सेवे वावराक एक वर्तें प्रेरण जावन बदलता म्हणून तुमी चिंतून आसतले पूण तुमकां तुमच्या वडिलांनी तुमकां एक आव्हान दिलें अशें करा बॉम्बे वचून घेवन तुमी शिकात आनी एक स्पेशल टीचर जावन त्या ऑर्गनायझेशनाच्या विशयांत कण घेवन तुमी येया जशें तुमी आयल्यात हांगा स्टार्ट केलें तें आमी उपरांत उलयता पूण ताच्या वरणी पयलें तुमी एक धर्म भयण जावंक कारण तुमचें कुटुंब म्हूण आमी खंडीत म्हणटा कित्याक म्हळ्यार बऱ्या कुटुंबांत हांव बरेंच येता देखून तुमच्या कुटुंबाची एक वळख म्हळ्यार तुमच्या मम्मीची तुमच्या मांयची आनाची मागीर तशेंच तुमच्या कुटुंबाची वळख आनी तुमचें बेजीक एज्युकेशनाचे विशयांत आमच्या विक्षका संगी वांटून घेया म्हाका व्हरता संतोश देवान म्हाका ताचे विचित्र दयेन एका कुटुंबान बागी कुटुंबान गेल्ले म्हणजे हांवें म्हजो बापायचें नांव JB डिसोजा आमी तो जवळी व्यापारीच जावन आसलो आनी म्हजी आवय मेरी डिसोजा गांवान खंय सिस्टर बेंदूरचे आमी आनी मस्त तरान तांचें जिवनंत एक हेरांक कुमो करचो आनी ताचे आमी 10 जाणां भुरगीं हर एक 10 जाणां भुरगीं हर एकल्याचें जिवनांत तांणी दुसऱ्यांक हेल्प केला तशें आमकां व्हरतो एक संतोश व्हरत्या मापान आमकां तांणी कुमो केल्ली आनी आमच्या घरांत हांव कोणीय येत एक धर्मस्थळा बरी कोणी येतली कोणी रावतली जेवतली आनी मम्मान केदाली कोणाक आपोवचें स्वागत करचें आनी पप्पाक मागण्याचें मस्त हें आसलें मस्त तो मागतलो मागण्याचो मनीस जावन आसलो देखून आमच्या आवय बापायनी आमकां कुटुंबाच्या तेर्साक मस्त महत्व दिल्लो आनी एक दीस आमी केदाळे भायर येताना आमी तेर्स पयलें म्हणचो एक दीस आमी तेर्स म्हणटाना आमची सैरीं कोण येयली हांव ते जाल्यार बरी नातलें गे तांणी चिंतलें हांव सरलें म्हण तेर्स जाता ते जाल्यार सो तांणी चिंतलें सरला म्हण चिंतून मागीर आमी म्हणलो तेर्स वचूंक मम्माक आनी वचूंक आसलें भायर तशें त्या मागण्याच्या बोडान आमच्या कुटुंब देवान आमकां आशिर्वाद केलें आनी म्हजो भाव डॉक्टर जावंक पावलो मागीर म्हजी भयणी जाल्यार मस्त सोशल वर्क मस्त करतात आतां म्हजी एक भयणी आसा ते मस्त हेरां खातीर वावरता आतां एकली बर्डी कॅरिझमॅटीक मुवमेंटांत आसा तशें हर एक तरान कोणाक पळय खंयच्या तरान कुमो करूंक आसा तशें आमी केल्या म्हजी आनी एक भयण आसा सिस्टर जाल्या ती त्या आफ्रिकान तेणें मस्त काम केलां आतां ती सेंट आन्स आसा देखून आमी देवाकार गांधीचे आमकां एक बऱ्या कुटुंबांत आमकां जियोवंक वाडोवंक आनी बरेंपण शिकोवंक आमकां एक
संदर्भ दिल्ल्या खातीर. निजाकी सिस्टर 10 भुरगीं सांगात आसचे म्हूण सांगल्यार आयच्या ह्या परिस्थितींत आमकां वी कांट इमॅजीन, कित्याक म्हळ्यार आजकाल पयले आमची घरां ल्हान आसली, कुटुंबां व्हड आसली. आज आमची घरां व्हड जाल्यांत, कुटुंबां ल्हान जाल्यांत, 1-2 भुरगीं आसल्यार ते व्हडले म्हूण चिंता. पूण 10 भाव भयणींनी तुमी सांगात आसतना तुमच्या भुरग्यापणार घडिल्ले कांयपणी गंमतेचे खंयचे विशय आसा गी? आमकां कांतारां म्हणचे म्हळ्यार बारीक खुशी. आमी केदाले कांतारां म्हणटाले आनी प्रोग्राम करचे. आमच्या अंकलाच्या बर्थडेक आनी पुरा म्हजो अंकल यार डिसोजा. ओके, यार डिसोजा आमचो जवळचो वेपारी नवाडनीक मंगळूरांतलो. वय ताच्या भावाची दुवांव. ताच्या पयलींचे सप्टेंबर 8 तारीख आमकां बरें मोगाचे एक दीस जावन आसलो आंटीचो बर्थडे. त्या आंटीच्या बर्थडेक आमी सगळ्यांनी उट्टू मेळचे आसले आनी तांच्या घरा वचून आमी प्रोग्राम करचे आसले. आमकां ती कितें प्रोग्राम करची बारीक उर्बा आसली. ते म्हाका केदाळे उडास उरता. आमी भाव भयणींनी उट्टू सांगाता मेळचे, उट्टू करचे. आतां जाल्यार आमचे भाव म्हणजे ते एक भाव आसले तेगी भाव सरल्यात आनी एक भयणी सरला. पूण हर एक आमच्या कुटुंबाची एकामेका कुमो करतात. खंयच्यान गरजेन जाल्यार आमी सांगातात तसा. तो एक व्हरतो संतोश आमकां. तुमच्या एज्युकेशना विशयान इस्कॉलाचे दीस खंयसर तुमचें एज्युकेशन प्रायमरी, ताचे उपरांत हायस्कूल, डिग्री, त्या विशयांत इल्लीशी समजणी? हांव फर्स्ट स्टँडर्ड येता कॉलेज मिसेस सेंट एग्नेसींत शिकलें. एकच इन्स्टिट्यूशन फुल्ल. मागीर B.Ed हांवें सेंट एन्स केल्लें. ओके. देखून म्हाका बारी संतोश AC सिस्टरां जावन मस्त शिकल्या. आनी हांव लिजनांत आसलीं. 5th स्टँडर्ड लिजनांत आसलें. लिजनांत जावन हांव बराबस्त शिकलीं आनी सरता जावन फ्रँक डफ्ट असो वडनारान आमकां ताच्या हात पुस्तकान बरयलें, खंय तुमी गेल्यार गुट दोरीचे सांगिनाकात. कोणी खंयच्या घरा भेट केली ताचे विशीं भायर उलयनाकात. वणू देखीत कान आसात म्हणटाने बरयलां. तशें म्हाका ते गुट दोरची एक संवय ताच्या जावन आयली. आनी त्या बुकां जावन हांव मस्त शिकली. ते लिजनांत हांव मस्त शिकलें. देखून ताका हांव देवाक अर्गां दिता. म्हाका देवान मस्त संदर्भ दिलें. लिजनाची क्युरिया प्रेसिडेंट जावनूय म्हाका भाग दिलें ते देवान. तशें दुसऱ्या सगळ्या संस्थांक हांव विजीट करतलें लिजनाचे. आनी लिजन मुखार येवंक हांवें मस्त प्रयत्न केला. सेंट एग्नेस कॉलेजींत हांवें ते लिजन स्टार्ट केलें. ओके. आतां म्हणटा दंपलां, पूण लिजन आतां आसा. देखून म्हाका संतोश तीं काम करनात आसात म्हणून. सो अपोस्तलिक कार्मेल धर्मभेणी निसलोंच्या त्या संस्थांत तुमचें एज्युकेशन, तुमचें शिकप तुमी शिकयलें आनी ताचो परिणाम, तांचो प्रभाव तुमचेर पडलो. आनी मुखार आलोचन करतना देव आपोवणें तुमकां सोदून आयलें म्हूण आमी सांगयेंत. पूण सिस्टर, तुमकां एक सिस्टर जावंक, एक धर्म भयण जावंक एक खेरीत एक स्पेशल कांय तरी एक प्रेरण आसलें गी? म्हज्या आवय जावन म्हाका मस्त प्रेरण मेळटालें. आनी आमच्या सिस्टरां जावनी आमच्या सिस्टरांक पळयतना म्हाका बरी आशा आसली आमी सिस्टर जायचे म्हूण. पूण म्हाका आशा आसली एक भितरली मत जायचें म्हूण. पूण म्हजो कजन फादर क्लॉडान परत म्हाका सांगलें भितरली मत जावेत, पूण तुका अशें तुवें मस्त सेवा करवेत म्हणून. देखून अपोस्तलीक कामाक मेळाक हांव दिगली. आनी अपोस्तलीक कामाक मेळाक म्हाका आज मसार हांवें चिंतना कित्याक हांव आयली म्हूण म्हाका संतोशूच. हांव दिगल्या दीस जावन आज मसार म्हज्या काळजांत एक संतोश आसा गे. पेल्याची हांवें सेवा करवेत हांव पेल्या खातीर. आनी हांव एक भयण काल आमी 10 जाणां घरा आसली आमी. तांची मत भयण न्ही, हांव सगळ्यांची भयण आतां. तो म्हाका एक बारी एक संतोश. युनिवर्सल सिस्टरहूड दॅट इज ग्रेट. आनी म्हाका देवान व्हरतें एक ताका हांवें चिंतूंक कुसून हांव स्पेशल एड्युकेशनाक येता म्हूण. कित्याक म्हणल्यार म्हजी B.Ed जाल्लें म्हाका स्पेशल एड्युकेशनाक धाडलें. पूण जाल्यार हांवें तें संतोशान काण गेलें. कित्याक म्हणल्यार हांवें ताचे वयल्यान मस्त म्हाका हांव शिकलीं आनी दुसऱ्यांक हांवें शिकयलें. वय सिस्टर, आतां B.Ed जाल्या उपरांत सेवा दिवंक जाय तितली तुमकां वांटो आसल्यो. तुमी एक शिक्षकी जावन सेवा दिवं येते आनी दुसऱ्या शेतांनी तुमी सेवा दिवं येते. पूण तो एक अवकाश सेंटेनरी सेलिब्रेशनाच्या वेळार कांय तरी एक नवें जावं करीचे. आनी ह्या घडये तुमच्या वडिलांनी सांगलें तुमी एक विशेष रितीचे इस्कॉल प्रारंभ करीचे. आतां इस्कॉल तुमी प्रारंभ केलें. परत आमी पाटी वशा बॉम्बे वचून आयल्यात. हांगा येवन इस्कॉल प्रारंभ केलें. स्टार्टींग कितले जाण? 2 आसले की 14 जाणांक सांगात घेवन तुमी इस्कॉल प्रारंभ केलें. ते दोळ पर्यंत मंगळुरांत असलें स्पेशल इस्कॉल आसलें गी? नातलें. स्पेशल भुरगीं घरांत आसलीं. आनी म्हाका गुत्ता एकल्यान ताचे दोळे समेत कोंकण काडले. आनी हांव पयलीं भुरग्यांक सोदून येतालीं
मेळटात की म्हण आनी थोडे फावटी म्हाका गुची केल्ली आसात कित्याक तूं हांगा येयलें म्हण आमच्या घरा कित्याक येयलें तुका कोणें सांगलें आमगेर आसा म्हण आसा भितर पूण तांणी म्हाका दाखोवना पूण मागीर तांकां कळ्ळें आमच्या इस्कॉलान चड वाडावळ जाली भुरगीं चडलीं आनी तर तांकां कळ्ळें आमच्या भुरग्यांकय धाडल्यार तांणी बरें जावेत म्हणून आमकांय गुर्तू आमी आतां न्हिजून इट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड कित्याक गुर्ते आमकांय गुर्तू ना पूण जाल्यार हें बॉम्बे शिकली हांगा येवन तसो उपयोग करचें आसलें आनी भुरगीं त्या धाडा दुसरेंच तर हांवें पळयलें बॉम्बे हांवें पळयलां खंडीत जावन पूण हांगाचीं भुरगीं तांकांय पाप गुर्तू ना वट्टान काण घालां पूण आमच्या भुरग्यांक जालें तांणी म्हाका मस्त कुमो केली ती कालें गुते आतां मारलें जाल्यार तांणी म्हाका थोडे मारतली म्हणजे कॅस म्हजो वेल काडटली भोकर पुरा चिमटे काडटली आनी पुरा करतली पूण जाल्यारय हांवें पुरा हांव एक कोणाक सांगनातलें हांव कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हळ्यार ते खंडीत जावन तांच्या सिस्टरांक म्हजी बिरमत दिसता आनी थोडे फावटी म्हणजे हावी बाबी पळोवंक येताली म्हाका तांकांय पळयतना एक कालें करतात कोणाय म्हळ्यार तांकां गुर्तू नासतना तें करतलें देखून हांवें संतोशान दाखयतलें म्हणजे खलेंय दूख आसल्यार खाली जेजू मुखार मात हांव दाखयतलें आनी तें चापलां तसून हांवें सांगचें जेजूवाळे म्हाका इसलाय म्हाका आखेर मुसर रावंक तूं म्हाका हेल्प कर म्हण पूण मागीर एक संतोश भितर एक संतोश आसलो त्या संतोशा वरवीं आनी भुरग्यां वरवीं हांव मस्त शिकलीं आनी म्हजे वांगडा काम करच्या सिस्टरांनी म्हजे वांगडा काम करच्या टिचर्सांनी आनी आमच्या हेल्पर्सांनी मस्त म्हाका शिकयलें तांचे दावन हांव शिकलीं म्हजी एक कालें म्हळ्यार मानोभाव हांव हेरान हांव शिकचें म्हाका असो गुर्त आसा म्हण हांव चिंतिना दुसऱ्यांकय गुर्त आसा तांणी सांगू येता तांचे दोन हांवें शिकायचें म्हण हांवें चिंतचें आनी मस्त आमच्या भुरग्यां दोन आतांय जाल्यार हांव शिकूनच आसा वय सिस्टर आतां आमी आमच्या कुटुंबा जिवितांत पळोवचें जाल्यार तुमी एक सिस्टर जावन वेता म्हणटना त्या वेळाचो काल तो हर एका घरांत देवापणी आसतली त्या वेळार तुमच्या मम्मी डॅडीक आवय बापाय खुशी जाली आसतली पूण तुमी सिस्टर जावन B.Ed करून त्याच शेतांत मुखार वेता म्हण ताणें चिंतलें जावं की पुरो शिक्षकी जावन पूण तुमी एक स्पेशल स्कुलाचें एक मिसांव तुमी काण गेले अशें जाल्यार विशेष भुरग्यां खातीर तुमचें जिवीत समर्पिलें म्हणटना तुमच्या आवय बापायची प्रतिक्रिया कशी आसली तांची प्रतिक्रिया बरी आसली आनी तांचे मस्त फाटिंबो मेळ्ळो म्हाका खलेंय इस्कालात कुमोक जाय जाल्यार तें फस्ट आनी ताच्या फ्रेंड्सांक पुरो सांगचें जाल्यार आमची दूत ही काम करता तुमी वचून कुमो करीचें आनी ते इस्कालाक कुमो करचें आनी म्हाका भुरग्यांक घरांय व्हरून येतालीं हे फावटी सकट भुरग्यांक घरा व्हरून गेलीं अंकला घरी व्हरून गेलीं तशें तांकां सगळ्यांक वळख करचें बरें हांवें केलें आनी तांकां आपयतलें हांव तशें जाल्यान आमचें इस्काल वाडलें आनी मस्त आमचें इस्काल बरें जावं खारान एकच हांवें सगळ्या हाचे कडेन सगळ्या सोसायटी कडेन बरो संबंद दवरलो हांवें दुसऱ्या इस्कॉलां कडेन दुसऱ्या मनशां कडेन आमच्या नेबर्सां कडेन आनी तांकां आमच्या भुरग्यां अशें सांगचें आनी खाली स्पोर्ट्स आसतना ह्या भुरग्यांक मात न्ही आमच्या भुरग्यांक एक करीचें म्हण हांवें चिंतचें आसलें सेंट अलोशियस कॉलेज व्हडले खाली तांचे व्हडले प्रोग्राम आसले तांणी सगळ्या इस्कॉलांचें आपयलें पूण आमच्या इस्कॉलाक आपोवनातलें देखून हांव पंदरा फोन करून सांगलें कित्याक आमकां आपयनाय आमच्या भुरग्यांकय जाता म्हण मागीर ताणें आमकांय आपयलें तशें तांकां मस्त हेरां बुक्स बरसूनचें बरें हांवें केलें म्हळ्यार तुमकां ह्या तुमच्या एका लांब पयणार तुमच्या पेरंट्सांतल्यान तुमच्या आवय बापायतान मेळ्ळो पाठिंबो आनी तशेंच तुमच्या कम्युनिटींतल्यान धर्म भयणींतल्यान मेळ्ळो पाठिंबो आनी तशेंच सोसायटींतल्यान मेळ्ळो पाठिंबो तुमकां मुखार वचूंक एक देवाचे आशिर्वाद जाले म्हणच्यात कांयच दुबाव ना पूण आतां तुमी एक विशय सांगले विशेष भुरगीं आनी सामान्य भुरगीं कित्याक म्हळ्यार स्पोर्ट्स मीट करतना विशेष भुरग्यांक कोणी आपोवना कित्याक म्हळ्यार तो वर्स काल तसो आसलो पूण तुमी घेतलें हें स्टेप म्हळ्यार विशेष भुरगीं खंयच्याय रितीरी सामान्य भुरग्यांक कांय उणें नात म्हणून दाखोवचें असल्यान तुमचो तो एक ध्येय आनी त्या ध्येयान तुमी प्रारंभ केल्लें हें इस्कॉल पूण ह्या घडी हांव तुमच्या लागीं विचारता सिस्टर तवडची परिस्थिती कितल्या वर्सां पयलीं तुमी प्रारंभ केल्लें 17th 17th तुमी प्रारंभ करतना विशेष भुरग्यांक असले इस्कॉला कोडयाळांत नातलींच म्हणून सांगया पूण विशेष भुरगीं आसली तांच्या घरची तांच्या आवय बापायची बोगणां खंयच्या रितीर आसली सिस्टर न्ही तांची बोगणां तांणी फस्ट घरांत दवरतलीं ती पूण हे फावटी इस्कॉलाक येवन वट्टू मेळून आमी उलयतना न्ही पुरा तांकां एक तरेचो संतोश भोगलो आमच्या भुरग्यांक एक संदर्भ आसा शिकचो आमच्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सांत वचचें तांकां डान्सज कसले प्रोग्राम्स कल्चरल प्रोग्राम्स पुरो दवरलेलो तांकां बारी संतोश जालो
आनी तशें जाल्यार न्हय ती म्हाका गुता तांचें काळीज कठीण दुख्खाचें काळीज पेरंट्साचें आतां जाल्यार रे म्हाका पेरंट्साचो सड्ड मोग म्हळ्यार आमी करता पूण तांचे उठत 24 वर्सां तांचे 24 वरां तांचे उठत आसतात भुरगीं आनी त्या वेळार तांकां मस्त दुखता आनी भुरगीं घालन करतात थोडी पिटी आमच्यो डिस्कालान बरीं आसतात घरां दुसरोच बिहेवियर घरान तांचें घर जाल्यार आमी जाल्यार घर तें घर न्हय आमच्या घरान आमी करता पूण हे भुरग्यांचो तांकां एपडी इसकाल म्हळ्यार तांकां बारीक खुशी दिसकारांत आसा म्हणून पेरंट्साचो म्हाका मस्त कुमोकी केल्या तांणी म्हाका आमी सगळे पेरंट्साचें एसोसिएशन आमी स्टार्ट केल्लें तशें पेरंट्स आतां मोंदर सुनंत आसा ते पेरंट्स आसात आमचे वट आनी ती आसल्यान जाल्यार न्हय इसकाल बंद हें करतना हो संस्था करतना फस्ट पेरंट्सांक हांवें काण घेवन तांची सलाह हिसाब आमी स्टार्ट केल्या वय सिस्टर आतां आमी परत तुमी इस्काल स्टार्ट केल्ले तर इस्कालांतल्या अभियानाक मुखार या आमी तुमी आतां 4 भुरग्यांक चौगांक काण घेवन प्रारंभ केले आनी त्या घडये तुमच्या मुखार आसले चॅलेंजीस पंत आव्हानां खंयची जावन आशिल्ले म्हजें एक चॅलेंज म्हळ्यार इतल्या भुरग्यांक मात मेळ्ळें आनीक व्हडलें चॅलेंज आनीक भुरगीं आसात न्ही गे तांकांय तांणी भितर येयचें तांकांय आमी काण घेवचें म्हण पूण मागीर म्हज्या मतींत आयलें आतां हे अशें करतना आमकां शिक्षकय जायचे म्हण बरी शिक्षक नासल्यार आमी भुरग्यांक काण ओट्टू घालना भुरगीं तांकां शिक्षक नासल्यार कांय करूंक आमचे जायना आनी एका मनशांनी दोगां मनशांनी कांय करूंक जायना आमकां सिस्टरांनी आमच्याच सिस्टरांनी बऱ्या सिस्टरांक आमकां दिलें आनी त्याच शेतांत ट्रेनिंग मेळिल्ली तरबेती मेळिल्ली जाय पडटा तुमी त्या घडये एकल्यान स्टार्ट केलें आसतलें मागीर कशें मुंदरसून गेले मागीर सिस्टर लिल्ली सिस्टर मारी डुल्सीन मारी क्रिस्टीन आनी परत आयली आमचे तांकां परत ट्रेनिंगाक धाडलें आमी ट्रेनिंग करना तांणी ती पाटयलें पूण ट्रेनिंग भायर करतना आमी चिंतलें भायर कित्याक करचें आमकांच स्टार्ट करून वचोगे म्हणून देखून कर्नाटका पेरंट एसोसिएशना कडेन हांवें विचारलें आमकां ते एक स्टार्ट करूंक जाय म्हण तांणी म्हाका मस्त पाठिंबो दिलो आनी आमी 2 वर्सां आमचे इस्काल तांणी कर्नाटका पेरंट एसोसिएशन तांणी आमकां कुमो केली ताचे उपरांत आमी चिंतलें हें पावना आमचें रेकग्नायज जायचें गव्हर्मेंटा जावन आमकां रेकग्नायज देखून आरचे रिहॅबिलिटेशन कावन्सील ऑफ इंडिया तांकां हांवें बरयलें थंय बरयलें तांणी सांगलें जाय स्टार्ट करा म्हण आमी टिचर्स ट्रेनींग स्टार्ट केलें टिचर्स ट्रेनींग स्टार्ट केल्ल्यानंत मस्त पयलें म्हाका चड बरीं टिचर्स जातालीं म्हळ्यार MA जाल्लीं लॉयर जाल्लीं येतालीं कित्याक कोत्ताय एकाच वर्साचो कोर्स आसलो ती येवन तांचो कोर्स करतालीं आनी आतां बऱ्या तरान दुसरे कडेन आसात तांकां बारीक खुशी पूण मागीर 2 वर्सांचो जाल्ल्या वेळार येवंक आयलीं भुरगीं आयल्यान खंडीत एका म्हळ्यार एका बॅचान आमकां खाली 20 मार्कांक घेवता आसली आनी ताणें ट्रेन करना त्या टिचर्सांनी खालें गेलें म्हळ्यार दुसरे कडेन स्टार्ट केलें ओके दॅट वॉज आर जॉय खाली हाडलें आमची खुशी आसलें खाली कोत्ताय आतां स्पेशल स्कुलाक हांगा हे केलें खाली कुडियालच्या भुरग्यांक मात जाता पूण वॉट अदर चिल्ड्रन सो द इन्स्पिरेशन तुमी गेल्लें बीन तांणी तें ओंपलें आनी तें वाडलें आनी जायते रूख जाल्यात पूण मूळ सेंट एग्नेस स्पेशल स्कुलांत आसलें स्टार्ट केलें आमी सांगा सिस्टर देखून सुरतकल आमी सुरतकल तांणी लायन्स क्लबांनी तांकां स्पोर्ट्स करूंक अशें आसलें देखून हांवें सांगलें आमी वील हॅव ए स्टेट लेवल स्पोर्ट्स आमी केल्या उपरांत तांकां लायन्स क्लबाक म्हणजे बरी वळख जाली तांणी सांगलें आमी सुरतकल कित्याक स्टार्ट करन वचूं म्हणून आतां सुरतकल स्पेशल स्कूल आमी स्टार्ट केलें ओके खिन्नी कोळी तेणे लोक आसलो तांकांय खालें करचें म्हणटा खिन्नी कोळीच्या पदरापण सांगलें आमकां हांगा स्टार्ट करया म्हणून तें जाल्यार हांवें आमचेच टिचराक धाडन सदां एक दोगां टिचर येतालीं खिन्नी कोळी हे कोर्स म्हणजे थंय तांकां आमी हेल्प केली ते स्टार्ट करना आतां खिन्नी कोळीचे इस्काल बरें आसा तशेंच पांबूर पयलें पांबूर नातलें दुसरें स्कूल आसलें मानसाच्या पयलें म्हाका उगड आसना शिरवां स्टार्ट केलें आनी आनी कडेन स्टार्ट केलें पूण तें आतां दोनी उट्ट करून आतां मानसा केलें त्या जाल्यार हांव गेली न्ही तें स्टार्ट करतना हांव आनी मारी डुल्सन आमी दोगांय वचून तांकां मस्त सलाह दिवन बिल्डींग कशें जायचें कशें करचें पुरो आमी तांकां सांगून येयलें आमी समान सो तशें तुमी हांगासर एक इस्काल एका पर्टिक्युलर परिसराक आरंभ केलें जाल्यार हांगातून प्रेरण घेवन सबार कडेन तुमी ते इस्काला प्रारंभ जावंक कारण जाल्यात म्हणून घेवन आमकां निजाकी व्हरतो संतोश सिस्टर आतां हांगातून प्रेरीत जावन दुसऱ्या परिसरांत सादारण कितली असली विशेष इस्कालां आरंभ जाल्यात म्हळ्यार तुमच्या प्रेरणांत आमच्या प्रेरणा जावन हांवें सांगलें लायन्स क्लब हांगा सुरतकल वेनूर आमी तो टिचराक वी टू स्पॉन्सर द टीचर फस्ट आतां तांचे जाल्या
मागीर हांवें म्हणलें आतां आतां मानस आजून बदलला म्हणजे तें पयलें शिरवां आसलें म्हणून केनी कोळी मागीर चिकमंगळूर आमी हेल्प केलें मागीर आमचीच तिस्काल आमी स्टार्ट केली बायलॉंगाल स्टार्ट केलें आमी बैलवांगाला बायलॉंगालाचे खंय बेलगांवांत बेळगाव वय मागीर बेळ्ळारी आतां सिस्टर मारी डिल्सनान मारी क्रिस्टनान तुका सांगलें म्हणून वय वय थंय हांव तूं पयलीं आमी थंय स्टार्ट केलें बेळ्ळारी ते हाचे ट्रस्टान स्टार्ट केलां पूण डायसीस चलयता पूण आमकां आमी ते मुखारसून व्हेलां सो निजाकी म्हाका व्हरतो संतोष कित्याक म्हळ्यार तुमी कितेंय चिंतून B.Ed जाल्या उपरांत त्या लायनीर वचनासतना विशेष स्कूल तुमी स्टार्ट केलें सेंट एग्नेस स्पेशल स्कुलाच्या प्रेरणान आज सगळ्या कर्नाटकांत थंयसर तुमचो वावर हर एका कडेन विस्तारून गेला म्हणून सांगच्यांत म्हाका निजाकी आमकां व्हरतो अभिमान पूण सिस्टर आतां ह्या फाटल्या इतल्या वर्सांनी सादारण कितले भुरगे तुमच्या इस्कॉलांत शिकून तांच्या पांयार म्हळ्यार तक्क मट्टार म्हण आमी सांगता तशें हय आतां आमच्या इस्कॉलांत शिकल्या भुरग्यां पैकी एकलो हांगा कंप्युटर सेंटरांत काम करता काम करता दियान काम करता आनी एकलो शिप्पार काम करता ओके ताका तो बॉम्बे तांकां एक शिप्पार एक कामाक जाय आसलो आनी दुसरें पुस्ता येयलें इंटरव्यूआक पूण हो भुरगो तो भुरगो इंग्लीश उलोवंक गेले गुर्तासलें ताणें बरें इंग्लीश बरो उलयलें आनी ताका शिप्पार काम मेळ्ळें आनी ताका स्काउट सांगता आसलो तो स्काउट एंड गायड मुवमेंट आमी स्टार्ट केल्लें थंय ताणें स्टार्ट केल्ले तक्षण थंय नॉट्सांनी तो शिकलो न्हय तो शिप्पार थोडे नॉट्स ताका इम्पॉर्टंट आसल्यो गरज आसता तो सांगलो लागलो सिस्टर हांवें शिकले नॉट्स म्हाका उपेग पडटात म्हणून आनी थोडे जण सेल्समॅन जावन गेले आनी थोडे जाण आतां काजार जाल्यात आनी बऱ्याक नाजात एकलो ताका पाठिंबो मेळ्ळो ताच्या घरच्यांनी पाठिंबो मेळ्ळ्यान ताचे बायलेन ताका कुमो केल्यान ताची धूव आतां एक व्हडल्या पावंडाक पावलां सो नॉर्मल भुरगें जालें ताका आनी तें बऱ्या तरान आसा तशें एक आनी एकलो रोनी आतां हांगात पळयतात कोणा ल्हान भुरगो तो डॉफ तो ताका हांवें उखूल ना न्ही परवरतलें ताका आतां आतां हांगा येता ताकाय तशेंच ताकाय तो वेजिटेबल वेंडर जावन काम करतलो मागीर तो 1000 चलो ताकाय भुरगें जालां पूण देवाच्या विचित्र मांडावळेन गे मागुतना तें डॉफूत ओके पूण जाल्यारय ताची बायल मस्त मोग करता तसो आनी बायल ताका बरी रिस्पेक्ट दिता तुका ते फॅमिली म्हाका बानिकी मोगाची तशें मस्त काजार थोडे काजार जाल्यात थोडे अनेक आसा एंटनी म्हण हांगा एंटनी फर्नांडीस म्हणून तो 1000 चलो आनी ताकाय नॉर्मल भुरगें जालें आनी एक दीस ताणें त्या चेडवाक तें कॉलेजीक येतालें वचून म्हज्या सिस्टराक उलयचें म्हूण सांगून म्हाका तें आयलें सडन येताना हांव एंटनीची दूद सिस्टर म्हणून लागलें म्हाका भारी खुशी जाली तशें मस्त जाणांनी एका एक पावंडार पावल्यांत एटलिस्ट तांचें काम ते करतात वय सिस्टर निजाकी कुटुंबांत भुरगे जल्माच्या पयले आवय बापायचें एक एम्बिशन आसता कितें म्हळ्यार नॉर्मल जायचें म्हजो भुरगो म्हजें भुरगें बऱ्या तरान व्हड जायचें दुसऱ्यांच्या बरें तें आसाचें दुसऱ्या नॉर्मल भुरग्या बरें आसाचें पूण कालें करचें देवाचें निर्मण तें आमच्यान कांय सांगूंक जायना वी हॅव टू एक्सेप्ट आमी तें स्विकार करीचें पडटा पूण जनरली कशें एक टेंडन्सी गी म्हळ्यार तें एक भुरगें म्हळ्यार आमकां एक बरो आनी कांय प्रयोजन ना ताचें लायफ इतलेंच पूण तुमी सांगलें थोडे सक्सेस स्टोरी म्हाका आयकतना विशेष भुरगीं ती निजाकी विशेष भुरगीं नॉर्मला प्रास चड जावन घेवन तांकां सोसायटीन तो इतलो बरो समाजीन तितलो बरो एक गौरव मेळटा म्हणलें हें तुमच्या एका थोड्या उदाहरणांनी आमकां कळीत जालें निजाकी आज एक वर्ती जाणवाय आनी माहेत तुमी दिव्यवाणी लायव्ह विक्षण करच्या विक्षकांक दिली आनी आतां एका निजाकी हांवें सांगचें जाल्यार दुखा बरेच सवाल म्हणून हांव तें चिंता कित्याक म्हळ्यार आयच्या आमच्या संवसारार एक वस्त एक शब्द तो बारीक काळजाक दूख दिवचो तसलो शब्द आनी तो जावन आसा एबॉर्शनाक जायतीं कारणां आसतात पूण काजारी जोड्या मदें एबॉर्शन जावंक सबार कारणां आसात ती सकट कारणां हांव एनालायज करूंक वचना पूण हांवें अशें सांगचें वैद्यकीय रितीरी ताका एक पाठिंबो आसा म्हूण हांव चिंता कित्याक म्हळ्यार पयलेंच स्कॅनिंग करता तुजें भुरगें सारकें ना तें देखून तुवें एबॉर्ट करीचें तसलें असलें एक ऑलरेडी समाजींत असलें एक चिंता आसा
पूण असले खंयच्याय रितीर तुमच्या ह्या दीर्घ रितीच्या सेवा जिवनांत असली घडितां खंयची जाल्ली आसात गी? म्हाका 4 गणितां सोडास येता. 6 जाणां बायल मनशां म्हळ्यार विविध दुसऱ्या वेळार म्हणजे सचिन आयलीं ती डॉक्टरा कडेन गेल्लीं आनी एकल्याक मेंटली रिटायर्ड भुरगो आसलो डावन सिंड्रोम. देखून ताची आवयन म्हणाली आतां म्हाकाय तसोच जाता की डॉक्टर म्हणटा एबॉर्ट करचें म्हण. हांवें सांगलें तूं एबॉर्ट करनाका, आमी दोगांय मागया. आनी आमी निज मागलें. आतां तो नॉर्मल भुरगो आनी तो आतां इंजिनियरींग जाला. ग्रेट. निजाकी जीव चलतो. आनी एकली तशेंच आमचे एक पियोन सेंट आग्नेस पियोन ती दोन आयली म्हणाली सिस्टर म्हाका डॉक्टरान सांगलां डॉक्टर म्हाका मेंटली तुमच्या इस्कलाच्या भुरग्या बरी म्हाकाय जाता म्हणलां ते काय करतलें भुरगें जाता म्हणलां हांवें एबॉर्ट करचें की हांवें सांगलें तशें करूंक वचनाका जेजून दिल्लें आमी काडूंक जायना. देखून आमी दोगांय मागया म्हण आमी दोगांयनी मागलें. ताकाय नॉर्मल भुरगें जालें. अशें 4 भुरग्यांक देवाचे दयेन हांवें वांचयलें. म्हळ्यार ही भुरगीं आसात आतां संतोशान आसात पूण त्या भुरग्यांक गुर्त आसचें ना हांवें सांगलां म्हणून. म्हाका व्हरतो संतोश तो. निजाकी मस्त. कित्याक म्हणून सांगल्यार ही परिस्थिती पळया तुमी ते 4 भुरग्यांक ताणें जर तर एवॉर्ड केल्लें जाल्यार आज जर तर समाजांत तांकां एक व्यक्तित्व म्हूण आसलें की या तांच्या कुटुंबांत एक भुरगो म्हणून त्या आवय बापायक या भुरगे म्हणून त्या आवय बापायक एक रिलेशन नातलें. अशें ते असलें एक खर्ग म्हूण हांव सांगता. असल्या खर्गांत तावन आमकां देवान निवारचें आनी आमची कुटुंबां बचाव करची आजकाल वर्त्या गरजेचें. आनी तुमी सांगलें बरी मागण्याची वर्त्या गरज मागणें वर्त्या गरज आमचे कांय करूंक पूण तो जेजू आसा हर एक सांगतें तो कुमो करता. देखून त्या विशयान म्हाका काही दुबाव ना. म्हणजे हर एक काम तुमचो सफळ जायचें जाल्यार तो जेजू. आनी म्हज्या जिवनांत म्हाका आनी एक व्यक्ती आसा सिस्टर एलॉशियस. ती कॉलेजीची प्रिंसिपल जावन आसली आनी हांव इस्काल स्टार्ट करतना ती सायकॉलॉजी डिपार्टमेंटाची हेड जावन आसली. तिणें म्हाका मस्त पाठिंबो दिलो आनी आज मसरी ती म्हज्या कामांत आसा. खालीय जाल्यार तूं कर सिस्टर हांव आसा तुजे वांगडा म्हण म्हाका ती कुमो करता. आनी तिचो हांवें उडास खंडी जावन काडीचें पडटा आनी खंयची जाल्यार तिचे कडेन सलाह इसादता हांव आनी ती म्हाका कुमो करता. 1970 इस्व्यान तुमी आरंभ केलें. 2022 इस्वी जाली म्हळ्यार लागीं लागीं 52 वर्साची सुदीर्घ सेवा आनी ज्या सेवेचे मूळ सौम्याच्या कृपेन तुमी आरंभ केलें. आज सेंट ॲग्नेस स्पेशल स्कूल सगळ्या आमच्या मंगळुरांत मात्र न्ही सगळ्या संवसारारी ताची वळख सर्वांक आसा आनी तें एक सक्सेसफूल इन्स्टिट्यूशन म्हणून आमकां ही कळीत आसा आनी लोकांक कळीत आसा. ह्या विशीं तुमची अभिप्राय कशें सिस्टर? आमचे हें पुरा सफळ जायचें जाल्यार जेजूत. कित्याक म्हळ्यार आमी एक ल्हान इतल्या भुरग्यांक हांव स्टार्ट केलें तें व्हड जालें मागीर मुखार आमी कितें करचें म्हळ्यार वोकेशनल ट्रेनींग स्टार्ट केलें आमी. मागीर कालें कंप्युटर सेंटर स्टार्ट केलें. तशें आमी विविध टिचर्स ट्रेनींग स्टार्ट केलें. BEd स्टार्ट केलें. स्पेशल एड्युकेशन BEd स्टार्ट केलें. आनी तितलेंच मात न्ही समन्वय शिक्षण स्टार्ट केलें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान आमकां विचून काडलें. मोर दॅन 300-400 टिचर्सांक आमी ट्रेन केलां आमच्या इस्कॉलान. आतां ती तांच्या इस्कॉलांत वचून ती हेरांक शिकयतात. तो व्हरतो संतोश आमकां. देखून गव्हर्मेंटान स्टार्ट करच्या पयलींच स्पेशल स्कुलान स्टार्ट केल्लें भुरग्यांक वट्ट बरसूंक. आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवचें आसलें आनी तांकां जाता तितलें शिकून आतां पक्कन एक भुरगो 3rd स्टँडर्ड वचपाचें नासल्यार ताका 3rd स्टँडर्डाचें फुल्ल शिकून आमी परते 3rd स्टँडर्डाक दुसऱ्या नॉर्मल स्कुलार घालतले आमी. ओके तशें हेल्प करना. आतां तशें भुरगे वयर आयल्यात आनी एकलें भुरगें तें 10th स्टँडर्डाक पावलें आनी ताचो बापूय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांत काम करतलो. तो मेल्ल्या वेळार कोणाक जॉब दिवचें म्हण तें चिंतलें. त्या वेळार हें चेडूं आनी फॉर्च्युनेटली आमची सिस्टर कारिस्मा हेड मिस्ट्रेस जावन आसली सेंट ॲग्नेस हायस्कुलाची ह्या भुरग्याक तेणें खाण गेलें आनी ते 10th स्टँडर्ड पास जावन नातले रे ताका जॉब मेळ्ळो. सो तशें एक कितें म्हळ्यार तुमी केल्ल्या एका सेवेक सौम्यान लोकांक दिवचें एक इनाम तितलेंच. सिस्टर अशें आतां फाटल्या 52 वर्सांतून 52 वर्सांतून एक व्हडलो एक तुमचो सेवा वावर तो जावन आसा. ह्या विशयांत सेवा वावर तुमी केल्या विशयान तुमकां खंडी जावन तृप्ती आसा. पूण आतां प्रस्तुत रितीर हो संस्थो कसो चलून आसा? आमची घडणार मदर वेरोनिका हिणें एपस्टॉलीक कामल आमचे संस्थो 1870 इयर्सांत
इंडियान सुरू केलो. त्या उडासाक त्या 100 वर्सांच्या उडासाक 1970 इस्वेंत आमी हो संस्थो स्टार्ट केलो. कित्याक म्हळ्यार आमी 100 वर्सां केवल सामान्य व्यक्तीक आमी शिक्षण दिवनाशिल्लें, प्रत्येक जावन चलयांक. तवळ आमी 100 वर्सां आमी अखेर केल्या उपरांत तांकां एक भोगलें कित्याक ह्या भुरग्यांक आमी शिक्षण दिवं नजो. देखून ताणें 1970 इस्वेंत हें इस्काल स्टार्ट केलें. ऑगस्टाचे 4 तारखेर सुमार 5 भुरग्यांक ह्या इस्कालांत म्हळ्यार इस्काल हांगासर नातिल्लें सेंट आग्नेस कॉलेज तांच्या आवारणांत तें सुरू जालें. आनी तवळ सिस्टर मारिया ज्योती ती ह्या शिकपा विशयान ट्रेनिंग जाल्ली. देखून तिकाच फावंडर प्रिंसिपल करून आमच्या तवळच्या वडिल्लीन तिका नेमक केलें. आनी तवळ तावन सिस्टर मारिया ज्योतीन ह्या भुरग्यां पासत विशेष मेहनत काडला. आनी सगळ्या मंगळूरच्या तशेंच उडपी जिल्ल्यांत म्हळ्यार अविभजीत जिल्लो आसलो जाला त्या हर एकल्या कडेन ताणें तिणें अवेरनेस दिवन सबार पेरंट्सांनी ह्या इस्कालाक तांच्या भुरग्यांक दाखल करच्या खातीर तिणें मस्त वावरलां. आनी सुमार 4 भुरग्यांक थावन 300 भुरगीं ऑन रोल आमकां आतां आसात. कोविड निमती आतां थोड्या जाणां आतां 16 जाण कोविड निमती थोडीं घरां आसात. देखून आतां सरासरी एक 225 भुरगीं हांगासर शिकप काडून आसात. आनी हांगासर भुरगीं आमी 3 वर्सां थावन त्या भुरग्यांक आमी खाण घेता. पयलें आमचें गमन त्या भुरग्यांचें दैनंदीन कितें तांकां करूंक आसा, टॉयलेटाक वचचें, ब्रश करचें, तांकां कशें न्हांवचें, कशें वस्तूर घालचें, हें आमी प्रथम रितीन आमी तें शिकयता. ताजे उपरांत तांकां आमी शिक्षण कितें आमकां साध्य आसा तितलें आमी तांकां शिकयता. एटलिस्ट तांचें नांव बरोवंक, तांचो एड्रेस बरोवंक, तांच्या आवय बापायचें नांव सांगूंक, तांच्या गांवाचें नांव सांगूंक. आनी तशेंच त्या शिकपा सांगता तांकां विविध इतर चटुवटीके योगा, सिंगींग, स्पोर्ट्स, गेम्स. तशेंच नॉर्मल इस्कॉलांत कितें तांकां स्काउट्स, गायड्स, बुलबुल्स, कप्स हें पर आसा ते सकट आमी ह्या इस्कॉलांत ती आमी दिवंक प्रयत्न करता. कित्याक म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक शिकचे हक्क तांकां आसा. कित्याक ती जल्मालांत आमचे बरींच तांचें जीवन संतोशान ताणें संतोशान ताणें जियेचें म्हणच्या खातीर ती ह्या संवसाराक आयलांत. देखून आमी तांकां ह्यो संवसार एक सर्ग तशें हें करूंक जाय जे त्या देखून आमी तांकां कितलो मट्टान संतोश दिवंक जाता तितल्या मट्टान आमी ह्या इस्कॉलान तांकां संतोश दिता. आनी तांकां हें स्पेशल इस्कॉल म्हणजे भावनच तांकां दिनाशें. नॉर्मल इस्कॉलान कितें पळय एक्टिविटी आसा तें पुरो आमी हांगासर तांकां दिवंक प्रयत्न करता. ह्या निमती सर आमच्या पेरंट्सांक मस्त खुशी जाता. कित्याक कोता की ताची उरिल्लीं भुरगीं सामान्य भुरगीं इस्कॉला वचून तरबती जोडटात. ताचे प्रमाणे ह्या भुरग्यांकय तरबती मेळटा. ताणें चिंतलें जावंक पुरो हीं भुरगीं जल्मताना ह्या भुरग्याक कांय येना, ह्या भुरग्याक आमच्या घरचो एक मुलत एक सर्ग काडना म्हूण चिंतिल्लें कोण ना. पूण हांगासर ह्या इस्कॉल आयिल्ल्या उपरांत तांकां तांच्या तोंडार हांसो आसात. तशेंच तांच्या भुरग्यांची तरबती पळोवन तांकां मस्त खुशी जाती आसा. आनी आतां आमी हांगासर ऑटिस्टीक भुरग्यांक घेता, डावन सिंड्रोम भुरग्यांक घेता, फिजिकली हँडिकॅप्ड, तशेंच ऑटिझम भुरगीं. हीं सर भुरगीं हांगासर 18 वर्सां मुखार ह्या इस्कॉलान शिकतात. 18 वर्सां उपरांत तीं भुरगीं वोकेशनल ट्रेनिंगाक येतात. कित्याक हीं भुरगीं भायर समाजींत शिकूंक जायना तांकां. देखून आमी भायर काम करूंक जायना. कित्याक कोता की आतां डिग्री जोडिल्लीं इंजिनियरींग केल्लीं भुरगीं काम नासतना आसात आनी आमच्या भुरग्यांक कोण काम दिता. देखून आमी हांगा एक वर्कशॉप म्हणून आमी हांगा निर्मिला. थंयसर आमी भुरग्यांक बूक बायंडींग जावं दी, कार्पेंट्री जावं दी, होम सायन्स ताच्या मरिफात तांकां कितें तांच्या कामा प्रमाणे आमी तांकां स्टायफंड दिता. आनी तें स्टायफंड तांणी बँकान घालून तांच्या मुखार फुडारा खातीर तांणी तें ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ म्हणून आमची आशा. ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಅವರನ್ನು ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೇಂದ್ರ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೀ ಪಾಸನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬೈಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಆಮೆಯಂಥ ಮೊಮೆಂಟೋಗಳನ್ನು, ಡಸ್ಟರ್ಸ್, ಮಫ್ಲರ್ ಫ್ರೇಮ್, ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 10 ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು, ಕ್ರೋಶೆ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ವುಲನ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಚಾಕ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಬೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ 11 ಹುಡುಗರು, ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿಯೂ 11 ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 16 ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सिस्टर श्रुती भोव वर्तारी तिरुतो सलोन वर्णसा अशें तिच्या वर्णी पयलीं सबार जाणांनी तांची वावंट मिनत अर्पिल्या. तांचो एक धाकटो उडास काण देव बरें करूं म्हणी हांगी. वय वय खंडीत जावन म्हणचे आमी म्हणल्या पळय मिस्टर लिल्ली, सिस्टर मारी डुल्सेन, सिस्टर मारी क्रिस्तेन, मागीर आमची ॲनी बाई म्हण एकली आसली. ॲनी बायन मस्त आमकां कुमक केल्या. आनी आतां ते आसात, आतां लिना आसा, थंय कॅथरीन आसा, ती पुरा तांणी सगळ्यांनी एकल्यावर हें काम करूंक जायना. हें काम करता सगळ्यांनी उट्टून मेळ्ळें केल्ल्यान एक टीम वर्क टीम वर्क सेंट ॲग्नेस कॉलेजीन आमकां मस्त पाठिंबो दिला. कॉलेजीचे प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करना मागीर आमी आमच्याच पांयार उबे रावचे तांणी केलें आमकां. आमच्या सिस्टरांनी केलो वावर मस्त. तांणी कितलें काम केलें म्हळ्यार म्हाका चिंतूंक जायना. एक भुरगो गोंया धांवन आयलो, गोवा धांवन ताका खंय तांणी दुसरे कडेन दवरलें. थंय सिस्टरांनी सांगलें ताका दवरूंक जायना, सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी उठसलो. मागीर आमगेर गेलो आनी ते बावय बापूय पुरा ऑस्ट्रेलिया मायग्रेट जाल्यात. ह्या भुरग्याक कोण्णी ना. तो भुरगो जायल्स म्हण ताचें नांव. मागीर हांव सिस्टर तितली बरी जाल्यान आमची सेंट ॲग्नेसाची म्हाका थंय दवरूं म्हणलें. हांवें आमच्या कामागार उठून त्या भुरग्याक दवरलें. पूण ताका न्हावूंक येताना ताका ताचें खरी हांव येतालें. पूण जाल्यार म्हजे उठून तिस्कालाक येतलो, म्हळ्यार उठतालो. ताका तशें खंय गुतूना, ताका कांय गुतूना. एक दीस बल्दी कणगेन आयला. बल्दी कणगेन म्हळ्यार मुस्तेकी मेळिल्ली मुस्तेकी इस्कालान तातूंत उमळटल्या. आनी सेंट ॲग्नेस कॉलेजींतून आमी क्रॉसान येवंक आसलें. क्रॉसान येताना सडनली हांव रावली आमी थंय रावलो दिसता. म्हाका गुतूना. ताका कोणें या पडलें गे म्हण तो सीदा गेलो. हांव इस्कालाक येता जायल्स ना. खंय म्हणटाना तो नंतूर पावला. मागीर एकल्यान सांगलें म्हाका. मागीर हांव येताना ऑटो कणगेन दवरलें. हांव येताना जायल्साक येम लायलो म्हजे उट्टो पाटी हाडलें. तशें मस्त घडितां जाल्यात आमच्या जिवितांत. पूण म्हाका मस्त ताणें कुमक केल्ल्यान जाल्या. आनी ह्या जायल्साक पाटी हाड जाल्यार म्हजो तेगलो भुरगो सुरेश ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಾನೇ ನಾನು ಜೈಲ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಲ್ಲೋ तेदला म्हाका कळ्ळें तर नंतूर तेन्ना गेला म्हण. हांव नंतुराक ऑटो कणगेन गेली. तेन्ना म्हाका नंतूर मेळ्ळो तो. सो तशें मस्त जाणांनी म्हळ्यार कितले मस्त पाद्राबांनी मस्त सिस्टरांनी पुरो कुमो केला आनी माल जाला. आतां जाल्यार हांगा सिस्टर मॅगदलेन आसा, सिस्टर फ्लोरीन आसात. ती पुरो कुमो करतात. ते कुमो केला आनी संवसार वाडटा. जागे तुमच्या काळजांत तुम्ही आज आमच्या लागीं सक्कड उगडापे केले आणि तुमच्या काळजांत जे कितें बघता ते तुम्ही म्हजे सांगता आणि आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या आमच्या विक्षका संगी तुम्ही ते वांटून घेतले. सिस्टर आता आमच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आयल्या आमी जाल्यार ताच्या वरणी पयलें ही तुमची सेवा दुसऱ्यांनी मानून घेवन काही सन्मान दिल्ले या तुमकां रेकॉग्नायज केल्ले खंयचे तरी गणित आसात की? आसात. मस्त जाणांनी म्हाका कुमो केल्या. पूण हांवें चिंचे केलें गो तें पुरा देवान केल्लें.
आनी हांवें मस्त म्हजे कडेन विचारूंक गेलें आनी म्हणचे आसलें म्हजे टिचर्सांक दिचे मस्त जाल्यार टिचर्सांक मेळ्ळा अशें हांवें करेलां सन्मान तांकां मेळ्ळा अशें केला म्हाका तशें राज्योत्सव अवॉर्ड मेळ्ळा तशें आमच्या संदेशान म्हाका हेल्प कुमो केल्या लायन्स क्लबान दुसरे क्लब्सांनी मस्त जाणांनी म्हाका मान केला पूण तो मान आनी गौरव पुरो जेजूक आनी म्हजे वांगडा काम करतल्या मनशांक म्हाका न्ही देखून हांवें चिंतचें एकच इतलें आमी हांगा करता आमकां मान मेळाचें थंय सरकार आनी एक म्हाका संतोश आसा म्हजी भुरगीं गंडी सरकारात आंजा तांकां पाताक ना तांचें तें मनशां तें कांय पाताकच ना देखून हांव सरकारांत तिंतू म्हाका व्हड दवरूंक घात आम्ही या कार्यक्रमाच्या निमाण्या पावंडार पावल्या आसता आमच्या विक्षकांक पळय दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल विक्षण करून आसचे आमचे सबार विक्षक आवय बापाय आसात काजार जावंक चिंतले काजाराचे उर्बेवंत जोडी हांगासर आसात मुखले जनांक जावन आसचे आमचे युवा जनांक हांगासर आसा हांकां तुमचो एक संदेश हांवें म्हणचें जाल्यार देवान ताच्या विचित्र महिमेंत ह्या भुरग्यांक ह्या संवसाराक धाडलां आनी त्या घरा खंय अयलीं भुरगीं जल्मल्यान पळय त्या आवय बापाय कंडिशन म्हाका अयलीं भुरगीं जायचें म्हूण चिंतिना पूण देव सांगता तूं आवय बापाय खंडीत बरेंकन पळयतल्यात म्हूण त्याच घरा धाडलां आनी त्या घरांत ताका मोग मेळ्ळ्यार तें भुरगें वाडटा हांवें म्हणचे प्रमाणे सुलाभ म्हण नांव कश्ट आसात पूण जाल्यार मुखार इंत भुरगीं थोडे हेल्प करतात आतां आमचें तेकलें भुरगें आसा ताचे आवय ताचो बापूय म्हणटलो म्हाका हें भुरगें जालें वयलें म्हाका कठीण दूख दिसतलें सिस्टर कित्याक म्हाका अशें हें भुरगें जालां म्हूण तो म्हणटा आतां म्हाका कळटा आनी हांवें ताका मस्तपटी म्हणलें आसा आळे तें भुरग्यां तूं तुका कुमो करतलें मुखार म्हूण आतां तेंत भुरग्यांक करता चलयता तें पळयता तांकां ताची आवय आसली आवय विसरली आतां हें भुरगें बापाय कुमो करता तो म्हणटा सिस्टर म्हाका आतां कळटा देवान कित्याक म्हजी दुसरीं भुरगीं पुरो फॉरेन जातात आतां हें मात म्हजें उठ आसा म्हण तशें जॅकलीन आसा तें ताच्या आवय कुमो करतलें तशें देखून कोण पळयलीं भुरगीं आसात तीं इनसेंट भुरगीं तांचीं आंजाळ भुरगीं तांचें तें पथाक ना आमी पथक्यांनी तांची सेवा करची आनी देव आमकां संदर्भ दिताना आमी तो स्विकार करचे निमाणे आमी हांगासर आतां तुमच्या ऑफिसांत येवन बसल्या तुमची सुदीर्घ सेवा तुमी दिल्या उपरांत प्रस्तुत तुमी आतां वेरोनिका विहार ह्या व्हडल्या संस्थेचे मुखेलपण तुमी काण घेवन आसात ह्या संस्थे विशयांत 2 उतरां आमच्या विक्षकांक मुखार ह्या संस्थेक हांवें म्हणल्यार पयलें हांवें सांगलां हाचे विशयांत हांव खंत आसली आमच्या भुरग्यांक कोण पळयता गे म्हण देखून थंयलीं भुरग्यांक आसात आतां आमच्या हांगा आसले संस्थांत 65 वर्सां जावन 26 वर्सां जावन आसात आमच्या त्या 65 भुरगीं हांगा आसात आमी पयलीं चिंतलें आमच्या बायल मनशांक आनी आमच्या दादल्या मनशांक उट्टूकान येवच्यो म्हूण स्त्रियांक आनी पूण कोविडा वरवीं त्या दाळ आमचे जनरल म्हणूंक लागली नाका आमी आतां खाली स्त्रियांक मात काण घेया म्हूण तुका आतां 17 स्त्रियो हांगा आसात आनी दिसाक दादले मनीस येतात ते येवन कुमो करतात एकलो वोकेशनल सेंटरान काम करता आनी दुसऱ्यांक आमी दुसऱ्या तरान विविध तरान आमी कुमो करता पूण दिसाक मात्र रातीक ते नात आनी आमकां एक संतोश ही भुरगीं इनसेंट भुरगीं दुसऱ्या भुरग्यां बरी न्ही तांचे कश्ट आमी समजून आमी कुमो करचे तीं जावन कांय विसरनात आतां जेवंक खावंक खालें वाडलें म्हळ्यार तीं जेवतात पूण आमीच चिंतून हें तांकां बरें जाता तांकां कुमो हें समज जाता म्हूण आमी तें चिंताचें पडटा आमची चिंता बरें आसाचें आनी आमचें काळीज बरें आसल्यार सकट समज जाता आनी हांगा सिस्टरांक ओडटा आमकां ओडटा आमी काम करता हांगा आमकां 2 जाणां कामाचीं आसात आमी ओट्टू काम केल्यार मात जाता आनी देवाच्या दयेन तुमचो सुहळ्यान जाता थँक्यू सिस्टर मारिया ज्योती निजय की आज आमकां व्हरतो संतोष भोव अपुरबायेची गणिता तुमी म्हज्या संगी आनी आमच्या विक्षका संगी तुमी वांटून घेतली आज तुमच्या संगी 1 वराचो वेळ पाशार जाल्लो कसो म्हूण म्हाका कळीतच जावना निजायकी तुमच्या खातीर आमी मागता सिस्टर तुमच्या मिसांवा खातीर आमी मागता दिव्यवाणी लायव्ह चॅनला तर्फेन तुमकां आमी सर्व बरें मागता मोगाच्या विक्षकांनो आमी सर्व आमची धर्मभयण सिस्टर मारिया ज्योतीच्या मिसांवा खातीर मागया आनी मुखार देव तिका लांब बोळ भलायकी दिवन दी आनी तिच्या मिसांवांत व्हरतो व्हरती दादोसकाय आनी मिसांवांत चड बरेंपण तिका फावो करून दी म्हणून आमी आतां मागया आनी तशेंच मोगाच्या विक्षकांनो येदोळ पर्यंत तुमी भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम आमचे संगी पळोवन आसात
हे कार्यक्रम हेरा संगीत तुम्ही वांटून घेया. दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक सबस्क्राईब करा आणि आमचे धार्मिक व्हिडिओ निरंतर पळोवच्या खातीर बेल आयकन तुम्ही प्रेस करा आणि आमचो मुखलो अंकडो परत आम्ही प्रसार करता पर्यंत तुमचो मोग आणि अभिमान आमकां आसूं दी. येदोळ पर्यंत आमचे संगीत सहभागी जाल्यार तुमकां समेस्तांक दिव्यवाणी स्टाफ या दिव्यवाणी पंगडा तर्फेन दिव्यवाणी लाईव्ह पंगडा तर्फेन हांव विनोद गंगोळ्ळी म्हणटा देव बरें करूं. थँक्यू सिस्टर. थँक्यू थँक्यू. दिव्यवाणी